रेंज फॉरेस्ट कॉलेम ज्या RFO आणि त्यांच्या टिमीन राती कडेन हे जी खैर तस्करी जाताली ती व्हड्या प्रमाणान ट्रान्सपोर्टेशन जातना तांकां कोणे तरी इन्फॉर्मेशन दिलें आनी तामसोडा हांगासर सर्वे नंबर 7 हांगासर तत्काळ तेंच्यांनी वचोन एक सुमो तेंच्यांनी वीथ खैर धरली आनी त्याच प्रमाणे हेज्या फाटल्यान जो मास्टर मायंड आशिल्लो ताका थंयच्यान तेंच्यांनी कॉन्टेक्ट केलो आनी तोय तेज्या थोड्या वेळान तोय आपली गाडी घेवन येयलो आनी अशें करून हे जवळ जवळ 11 जे एक्यूज आहा आतां अरेस्ट केल्ले आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान. गोंयच्या रानांनी मोठ्या प्रमाणात खैरीची तस्करी चालूच. कुळ्या FROन खैरीच्या तस्करी करपी 11 जाणांची टोळी धरली. चडशे कामगार कर्नाटकी. खैरीचे तस्करीत हिस्ट्री शिटर संदेश सूर्यकांत नायकूय फॉरेस्टाच्या ताब्यात. आम्ही रातची 12 सुमार सीज केले. दारबांदोडा पंचायती कडेनच आशिल्ले. तातूंत भितर तो संदेश नायक म्हणटा तो ताका मागीर मास्टर मायंड तो आयलो मागीर आनी मागीर ताजे बरोबर आनी 3 तागे जे मानाय आशिल्ले मानाय म्हणटा तो दॅट इज सब्जेक्ट टू व्हेरिफिकेशन. ते सगळे 4 लोक मागीर रातचे आमी परत धरले. 7-4 11 जाले सगळे. संदेशा हेजे पयलीं केन्ना धरलेली? हेचे पयलीं ताका ही आमच्या रिकॉर्डा प्रमाणे अशें दिश्टी पडला कितें काय म्हणल्यार तो हॅबिच्युअल ऑफेंडर आसा. ताका केरी धरलेली आसा पयलीं, फोंड्याय धरलेली आसा आनी पेडण्याय धरलेली आसा. आनी आनीकय रिकॉर्ड आमी चॅक करता महाराष्ट्रान बी आनी खंय खंय ताजो हात आसा काय कितें आसता तो. आनी कितें गन मेळ्ळें म्हणटा ते एक एअर पिस्तॉल्स दिसता. इट हॅज टू बी चॅक्ड विथ द एक्सपर्ट्स. ते कॅश कितें कॅश 4 लाख तेजे कडेन हे गाडयेन 4 सर्च करतली हे गाडयेन 4 लाख कॅश मेळ्ळा. जप्त केल्ले एके जीपीक 2 नंबर प्लेट वेगळी आणि डॅशबोर्डार नंबर वेगळो. ताचीय चौकशी चल्ल्या. दारबांदोडेच्या स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.